फोंड्यां तशेंच आडेकडीच्या वाठारांत उदकाचो उणाव आशिल्ल्यान टँकराचें उदक आयलें जाल्यार तें पिवपा खातीर वापरचें न्हय अशी विनवणी काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केल्या। फोंडेच्या कुर्टी वाठारांत बिरेस्तारा उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्या प्रकरणा वयल्यान पाटकार उलयतालो। गोंयांत टँकर माफिया चालू आसा, देखून टँकरांतल्यान येवपी उदक घाण्यारय आसूं येता, देखून तें पिवचें न्हय अशें अमित म्हणटा। 21 तारखेक गेल्ल्या म्हयन्याच्या जेन्ना सिवेजीचें उदक, संडासाचें उदक जेन्ना वॉटर टँकरान घालून जेन्ना ट्रान्सपोर्टेशन हे स्थानीक लोकांनी जेन्ना भायर काडलें, ताजे उपरांत आमी सगळ्या डिपार्टमेंटांनी गेले। आमी WRDन गेले, आमी हेल्थान गेले, काल आमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान गेले। WRD चीफ इंजिनियरान सगळ्या गोंयकारां कडेन अपील केला की टँकराचें उदक पिवपाची गरज ना, टँकरांतलें उदक तुमी पिवपाक शकना, हें WRD चीफ इंजिनियराचो स्टेटमेंट। ताज्या उपरांत हेल्थ डिपार्टमेंटान हात वयर काडले की आमी क्वॉलिटी चॅक करना। काल ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान सांगलें की टँकरीचे जे परमिशनाची एक्सपायर जाता, फिटनेस एक्सपायर जाता, तो म्हणटा आमकां खबरूच ना। सो हे सरकार, हे डिपार्टमेंट आनी हे मंत्री हांकां लोकांचे पडलेले ना, हे गोंयकारां पसत ना। सो हांव हात जोडून सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की आज कुट्टी जी पायपलायन बस जाल्या, सो फोंडा तालुका, शिरोड्या, बोरी ह्या वाठारांत म्हाका दिसता उदकाची शॉर्टेज जातली। थंय लोक टँकरींनी उदक हाडटले। लोकां कडेन हात जोडून हांव विनंती करता, कित्याक तें कदाचित संडासाचें उदक आसपाक शकता, कळमिल्ले भितर टँकाचें उदक आसपाक शकता। ह्या सरकाराचेर भरोसा ना। सो प्रत्येक मनशान जो कोण टँकर घेतलो ताणें उदकाचे टँकरीचो फिटनेस, ताचे वॅलीड डॉक्युमेंट्स, तें उदक खंयच्यान हाडलां, ताची क्वॉलिटी सर्टिफिकेट, आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा ती स्टेनलेस स्टील ड्रिंकींग वॉटर टँकर हातूंतलेंच उदक घेवचें।